नमस्कार. येवकार गोवा टुडे दिप्ती नागवेकार. सविस्तर खबराआधी हेडलाइन्स. भगवान महावीर अभयारण्यान वाघाचे अस्तित्व, राना खात्याची लागसारच्या वाठारांतल्या लोकांक शिटकावणी. गोरवा बोकडांक सांबाळात, काजीचो सीझन आशिल्ल्यान सादूर रावात. धर्मांतरण आडोवपा खातीर सगळ्यांनीच यत्न करपाक जाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा, सरकार करतलो म्हूण वोगी बसू नाकात, लोकांनी फुडें येवचे. संवसार पाडवो हिंदूचे नवे वर्स. संवसारभर कितलेशाच वाठारांनी नव्या वर्साची परब, प्रभात फेरी, घरादारांचेर गुडयो, नवे गजालींक शुभ मुहूर्तांक गोंयकारांचो गुडी पाडवो. मार्चान जीएसटीची विक्रमी येणावळ. 1,42,000 कोटी रुपया सरकारी तिजोरेंत. जानेराचो विक्रम मोडलो. जानेरान 1,40,000 कोटी मायज जीएसटी. फेब्रेरान ओमायक्रोनाचो फटको. नव्या ट्रॅफिक कायद्याचो प्रभाव गोंयभर दिसपाक सुरू. वाडिल्ली फायन मारपाक सुरू जाताच डॉक्युमेंट जाग्यार घालूंक पीयूसीक लोकांची धांवपळ. मडगांवां शिगमोत्सव सर्तीच्या रिझल्टा वेल्यान वाद. पक्षपात केलो. परीक्षकांनी दिल्लो रिझल्ट समितीन बदल्लो म्हूण आरोप. परीक्षकांनी परत केले मानधन आनी मानचिन्ह. भगवान महावीर अभयारण्यान वाघाचे अस्तित्व आसा म्हूण सिद्ध जाल्या उपरांत राना खात्यान लागसारच्या वाठारांतल्या लोकांक शिटकावणी दिल्या. पंचायतींक ते विशीं नोटीसूय धाडल्या. लोकांमदीं वाघा विशीं जागृती करात म्हूण सुचोवणी. काजीचो सीझन आशिल्ल्यान लोकांनी सादूर रावचे. गोरवांक बोकडांक सांबाळचे म्हूण शिटकावणी. मोलेच्या भगवान महावीर अभयारण्यात वाघ आसा म्हूण सिद्ध. ह्या अभयारण्यात वाघाचे अस्तित्व आसा म्हूण कळना फुडें राना खात्यान बेगोबेग पावलां उखलून लोकांक सादूरकायेची शिटकावणी दिल्या. लागसारच्या पंचायतींक ते विशीं नोटीस धाडल्या. लोकां मदीं जागृती करात, गोरवा बोकडांक रानांत सोडूं नाकात म्हूण सांगात म्हूण पंचायतींक कळयलां. त्या पत्रांक अशें बरयलां, एक आमच्या पंचायत वाठारांत एक वाघ भोंवता म्हूण. जे लोक गोरवा जावं म्हशी जावं बकरा रानांक चरपाक सोडटा त्या लोकांनी खबरदारी घेवची आनी आपले जी जनावर आसा तांकां रानांक सोडचे न्ही. जे लोक जळाव लाकडां हाडपाक रानांक वयतात त्या लोकांनी रानांक वचचे न्ही. आनी पत्रांक बरयलां की आमी पंचायतीन आनी पंच मेंबरांनी सगळ्यांनी आमच्या वाठारांच्या लोकांक मोल्या पंचायतीच्या सगळ्यांक एक शिटकावणी दिवची, सगळ्यांक कळोवणी दिवची की तुमी ह्या वाघाच्या खातीर तुमी खबरदारी घेवची. हो आतां काजूचो सीझन चालू आसा तेन्ना आमचे गांवगिरे वाठारांचे लोक चडांत चड लोक काजूंक वता तेन्ना त्या लोकांनी काजूंक वतना आपली खबरदारी घेवची. कसल्या तर जनावरांचो आवाज तांकां जालो जावं जनावर दिश्टी पडले जाल्यार त्या लोकांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळोवचे. ही सगळ्या लोकांकडे म्हाजी एक विनवणी आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. धर्मांतरण आडावपा खातीर सगळ्यांनीच यत्न करपाक जाय. सरकार करतलो म्हूण वोगी बसू नाका, लोकांनी मुखार येवंक जाय. शेजाराक जाता आपल्याक कित्याक लागला म्हूण बसू नाकात म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो उलो. सांखळेच्या नववर्स स्वागत समितीन दवरिल्ल्या कार्यावळींत मुख्यमंत्र्यान लोकांक एक राष्ट्र एक नितीचो पाठ दिलो. राज्यकर्ते रक्षणकर्ते आसपाक जाय आसत जाल्यार त्या राज्यकर्त्यांक रक्षणकर्ते म्हणून बसोवपाचें काम जेन्ना आमचें आसता तेन्नाय आमी विचार करपाचो गरज आसा आनी तोय विचार करप हें आमी खूब म्हत्वाचें आसा. अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल. आमी उलयतले आनी आमी करतले दुसरें आसत जाल्यार तें जावचें ना. पण त्याच बरोबर धर्मांतरण रोखपाची गरज आसा. तेणी वेगवेगळे जे 2-3 विशय जे सांगले ते तितकेच म्हत्वाचे आसा. आज काही प्रमाणात काही लोक ते करपाकूय लागलेले आसा, ते आडोवपाची गरज आसा. आणि म्हाका दिसता फक्त सरकारान करून जावचें ना, लोकांनी करपाची गरज आसा. आणि तेकाच लागून हांव समेस्त सगळ्या लोकांक मागता, आतां तरी जागे जायात. वेळ वचूंक ना, आतां तरी जागे जायात. आपल्या सायडीक जाल्यार आपल्या घरात जावचें ना अशें समजू नाका. ते केन्ना आपल्याय घरात जावपाक शकता.
त्या खातीर सायडीक जाल्ल्याच्या विरोधातूय आवाज उठोवचो पडटलो आनी ताका पुरस्कर्ते जर आसत जाल्यार तांकां आमी एक स्टेप फाटीं उरचें पडटलें. तूं करता तें चुकीचें करता, तूं करता तें कारण कशें आसा म्हाज्या स्वार्था खातीर आतां आपूण वेगळ्या कामाक सपोर्ट करता आनी देव आनी देश धर्म येता तेन्ना हांव वेगळें उलयतां. हें वेगळें उलोवन थंयचना आपली कृती तशीच आसची आनी सदोदीत तशीच आसची. आणि सुरुवात फुडल्या संपूर्ण वर्षभरात आम्ही समजून घेवपाक जाय आमचो हिंदू धर्म म्हणजे कितें आणि अन्य धर्मांक सुद्धा समजून घेवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. संवसार पाडवो दबाज्यान जालो. हिंदू कॅलेंडरा प्रमाण नवे वर्स. संवसारभर कितल्याशाच वाठारांनी नव्या वर्साची परब. गोंयांतूय नव्या वर्साच्या येवकाराक फांतोडेर प्रभात फेरी, घरादारांचेर कडुलिंब, आंब्याचे ताळे, खण, फुलां, तांब्याची गुडी, दारादारांनी रांगोळी, तोरणां. 3:30 मुहूर्तांतलो एक पाडवो. नव्यो गजाली खरेदी, प्रवेशाक पाडव्याचो शुभ मुहूर्त. गोंयकारांचो गुडी पाडवो. गुढीची सुरुवात ही अतिप्राचीन कालापासून आहे. वेदांतामध्ये तिचा उल्लेख आहे. पौराणिक कालखंडामध्ये महाभारतकालीन सगळ्या साहित्यामध्ये या गुढीचा उल्लेख आपल्याला आढळतो. आईचे पिढी खातीर कळपा खातीर आमचो एक हिंदू धर्म एक बरो धर्म श्रेष्ठ धर्म आनी हाची सुरवात पाडव्यान जाता म्हणून आमचे जगतगुरू मावलेंनी ऑल ओव्हर इंडिया ह्यो मिरवणुको काडपाक सांगिल्ले आसा आनी आज गोंयच्या राज्यांतल्यान 12 तालुक्यांतल्यान सादारण हजारो वयर लोक आज ह्या मिरवणुकीत सहभागी जाल्ले आसात. नरेंद्र महाराज हांगासर तेंचे हांगासर पालखी आयज हांगासर हाडिल्ली आसा तेंचे आमी आशिर्वाद घेतल्यात आनी आयज पाडव्या निमित्तान आमी नवीन वर्स आमचें आमकां सुख समृद्धी आणि आरोग्य द्यायी अशें वर्स वचचें आनी त्या निमित्तान आमी जें म्हणटा की ही संस्कृतीचें जतन करपा खातीर सदोदीत सगळ्यांनी कार्यरत रावचें. गोमंतकीय संस्कृती परत एकदां जतन करपाक सगळे जाण कार्यरत रावतले हीच खरी सगळ्या जाणांक परत नव वर्साच्या निमित्तान शुभेच्छा. भारत माता की जय. हिरणाय वपुरुद्गत शंखचक्रः ददाति शिवंवसा. जर आपण ब्रह्मदेवाचा एक दिवस जर बघितला म्हणजे आपलं एक वर्ष म्हणजे ब्रह्मदेवाचा साधारणतः एक पळ हे वर्ष आसा न्ही संबंध गोंयच्या जनतेक सुखी समाधानाचे आनी समृद्धीचे वचूं दी.
मार्चान जीएसटीची विक्रमी येणावळ नवीन टॅक्सेशन सिस्टम चालीक लायल्या उपरांत आतां मेरेनचो सगळ्यांत चड जीएसटी 1,42,000 कोटी रुपया सरकारी तिजोरीन जमा जालो. जानेरान 1,40,986 कोटी रुपया जीएसटी मेळिल्लो. हो विक्रम मार्चान मोडलो. फेब्रेरान ओमायक्रॉनाच्या प्रभावाक लागून जीएसटी देविल्लो. ह्या म्हयन्यान 1,33,000 कोटी रुपया जीएसटी जमा जाल्लो. मार्चांत जीएसटीची विक्रमी येणावळ नवीन टॅक्सेशन सिस्टम चालीक लायल्या उपरांत आतां मेरेनचो सगळ्यांत चड जीएसटी 1,42,000 कोटी रुपया सरकारी तिजोरीत जमा जालो. जानेरात 1,40,986 कोटी रुपया जमा जाल्ले. हो विक्रम मोडलो. फेब्रेरात ओमिक्रॉनाच्या प्रभावाक लागून जीएसटी देविल्लो. ह्या म्हयन्यात 1,33,000 कोटी रुपया जीएसटी जमा जाल्लो. नवो येरादारी कायदो लागू जाताच ट्रॅफिक पुलिसांनी नव्या नेमा प्रमाण वाडिल्ली फायन मारपाची मोहीम सुरू केली. लायसन्स, इन्शुरन्स, पीयूसी तशेंच बाकीचे डॉक्युमेंट नासल्यार गाडयो चलोवप्यांचे बॉल्स खाली. फायन पडची न्ही म्हूण डॉक्युमेंट जाग्यार घालूंक लोकांची धांवपळ सुरू. मगे ते म्हणजे काबार हांव हें करता. किती काबार जालें तुमगेलें? पोलिशे काबार जाय म्हगेले हांव काडपा आयला. हय आमगे सगळे रेग्युलर वेवस्थीत आसता तुमगेलें. फायन बी वाडली म्हणून अशें? हय ना 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 त्या खातीर हांव मुगे रेग्युलर काडटा सारकी वेवस्थीत काड पेपर मुगे रेग्युलर काडटा सारकें. पोलिशे हें तें सगळें मुगे हें संतोष नायक. गर्दी कित्याक लागून आज? गर्दी अशी न्हू, गर्दी कित्याक लोक पॅनीक जाल्ले आहा फायना खातीर. सो तांकां ते फायन घेवपा नाका म्हणून जस्ट रँडम पोल्युशन करता ते हितून भागतले म्हणून पॅनीक जाल्ले लोक. अशें कांय ना की गर्दी अशी ना, फक्त पॅनीक जाल्ले इतले खातीरूच. हेजे पयलीं अशे लोक येताले ना, अशें ना. कित्याक पयलीं काय रुल्स बीन अशें कांय नासलें न्ही. आतां सामकें स्ट्रिक्ट केल्लें सो सगळे लोक पॅनीक जाल्ले आहा. म्हटल्यार इन्क्रीज केला म्हणून फायन? हय फायन इन्क्रीज केला म्हणून तेज्या खातीर लोक पॅनीक जाल्ले. इतले आनी कांय ना इतले. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन, जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. विधानसभेन आवाज काडचे परस आमदारांनी ग्राउंडार काम करचें म्हूण कुडचडेचो आमदार मंत्री निलेश काब्राल उलयलो. कुडतरी रामनगरान रस्त्या कुशीकच्या कोयराचे काब्रालान इन्स्पेक्शन केले. आमदारान मतदारसंघान लक्ष घालचें म्हूण काब्राल उलयलो. ताचे बरोबर आदलो झेडपी पंच वांगडी आशिल्ले. पंच म्हणटा कोयर वडोवपी गांवा भायले. एक्चुअली आज आमी हिंगा गार्बेज क्लीन करपाक आमगेले फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट टीम दे हॅड कम बाय एंड ऑल्सो our minister Nilesh Kabral, he had visited this place because अनेक पाटे रिक्वेस्ट की अशी गार्बेज उडोय नाका. आम पंचायत डोर टू डोर कलेक्शन चालू आसा. म्हाका दिसता 2 वीक जाले ही गार्बेज आमी कलेक्ट केल्यार परत आनी वाडली म्हणून ती गार्बेज चडशी आमच्या आरेलाची न्हय, आवटसायडर कोण येता गाडयांनी येता ते उडयतात. सो वील हॅव टू फायंड सोल्युशन आनी खंय तरी स्ट्रिक्ट रावंक पडटलें. हें जें आसा फक्त गव्हर्मेंटाक ब्लेम केलें म्हूण जावचें ना. आय थिंक पंचायत मेंबर्स आर ऑल बरे पॉझिटिव्ह आसा आणि वी विल पुट अ कलेक्शन सेंटर इमिजिएटली इन नेक्स्ट 5-6 days आणि लोकांक विनंती करता ते कलेक्शन सेंटर हाडून दिवचे अशें रस्त्यार उडयनाका. सो हितू भितर हो कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां हें करपाक पडटलें. सो आय विल रिक्वेस्ट द MLA ऑल्सो दॅट ही हॅज टू सेन्सिटायज. ते उलोवपाक फक्त असेंब्ली उलोवपाक सोदता पूण आपणाचे मतदारसंघ आतां न्यू आमदार जाल्यार तेणी दे हॅव टू ऑल्सो टेक सम जशें हांव करता दे हॅव टू ऑल्सो टेक सम एक्शन. सो लेट अस होप दॅट विथ द पंचायत बॉडी वी विल पुट अप अ कलेक्शन सेंटर अँड विथ दीस लोकांनी ते व्हरून गार्बेज दिवची अशें हांव लोकां कडेन विनंती करता. मडगांव शिगमोत्सव सर्तीच्या रिजल्टा वेल्यान वाद. परीक्षकांनी दिल्ल्या निकाला उपरांत मडगांव शिगमोत्सव समितीन वेगळोच निकाल जाहीर केलो म्हूण परीक्षकांचो आरोप. समितीचे हे कर्म म्हळ्यार कलाकार आनी परीक्षकांचो अपमान म्हूण सांगून 3 परीक्षकांनी आपले मानधन आनी मानचिन्ह समितीक परत दिले. हे विशीं परीक्षक महेंद्र फळदेसाय प्रुडंटा कडेन उलयलो. तिनी परीक्षकांनी फायनल सिटाचेर सायन करून फायनल रिजल्ट दिलो. दुसऱ्या दिसाक सकाळी एक कावन्सिलराचो म्हाका फोन येता आनीक कितेंय बदल करूं येता काय कितें
ना शेण्या तशें कांय करपा जायना, आमी निकाल दिलो तोच फायनल अशें आमी तांकां सांगलें. आनी तिसऱ्या दिसाक पेपरांक आमी चुकीचो निकाल वाचलो. आमी जो दिलो तो निकाल बदलला आनी तिसरोच निकाल थंय जाहीर केला अशें आमी पळयलें. ताजे नंतर आमकां वायट दिसलें की हें अशें कशें जावपाक शकता. लोकांक तर दाखयल्यात आमी परीक्षक म्हणून, आनी आमी परीक्षकांनी असो चुकीचो निकाल दिला अशें जाल्यार आमची ती बदनामी. म्हणून आमी मडगांवच्या शिगमोत्सव समितीच्या अध्यक्षाक विचारलें, आमचो निकाल तुमी बदल्लो कित्याक? तर तो समाधानकारक उत्तर आमकां दिवपाक शकना जालो आनी कित्याक कितें सांगपाक लागलो जें पटपाचें न्ही अशें. म्हणटकीच आमी तांकां सांगलें की आमच्या हातांत इतलेंच आसा की आमचो तुमी गोंयच्या संस्कृतीचो आनी कले कडेन केल्ली प्रतारणां आनी आमगेलो हो अपमान परीक्षकांचो. म्हण आमी आमकां दिल्ली ती मोमेंटोस तिनूय काडून थंय टेबलार दवरली आनी तिनूय जे एनवलॉप मानधनाचे तेय बी आमी काडून थंय तांकां दिले आनी आमी थंयच्यान भायर सरले. म्हजें इतलेंच म्हणणें की हें अशें करपाचें ताणें धैर्य दाखोवपाचें न्ही, हो सगळ्या कलाकारांचेर अन्याय. आनी हाजी जर सारकी जर वेवस्था जातलो जर जायत जाल्यार टुरिजम डिपार्टमेंटान हें प्रकरण सिरियसली घेवन ताची थरोच चवकशी करची आनी जर ताणें जर चवकशी करून ते योग्य पद्दतीन निकाल दिवन बक्षीस वितरण जावचें, प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जावचें. आनी तशें जर जालें ना जर जायत आनी अशाच पद्दतीन जालें जर जायत जाल्यार ह्या सगळे गौड बंगालाक टुरिजम डिपार्टमेंटूय बी सहभागी आसा अशें सगळी कलाकारांक आनी गोंयची जनतेक तशें दिसतलें. म्हणजे हो विशय इल्लो सिरियस घेवन टुरिजम डिपार्टमेंटान हाजेर सांताक्रूज पंचायतीचो पंच मारियान दी आरावजोक पद सोड म्हूण हायकोर्टान आदेश दिला. मारियानान ओबीसी नासतना 2017चे पंचायत वेंचणुकेक बोगस ओबीसी सर्टिफिकेटीचेर तो उबो रावलो आनी जिखलोय बी. उपजिल्हाधिकाऱ्यान 2017चे वेंचणुके पयलीं मारियानाक ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ले, मात छाननी समितीन ते रद्द केले. Just before the 2017 Panchayat elections, former Sarpanch of Santa Cruz Village Panchayat, Mariano de Araujo, applied for a issuance of caste certificate before the competent authority, claiming that he belongs to OBC community. On 24th May 2017, Deputy Collector of Tiswari Taluka issued Mariano a provisional OBC certificate. On the basis of that OBC certificate, Mariano contested Panchayat election from Ward number 7 of Village Panchayat of Santa Cruz, which was reserved for OBC. In that election, Mariano defeated William Gonsalves by 12 votes. Later, William Gonsalves lodged a complaint before the Scrutiny Committee for Caste Verification, alleging that Mariano does not belong to OBC community. After giving the due hearing, the Scrutiny Committee, by its order dated 19th November 2021, cancelled OBC certificate. Later, Mariano challenged the Scrutiny Committee's order before the High Court. Dismissing the petition of Mariano, the High Court has observed that the petitioner has failed to set up a case to interfere with the concerned order of the Scrutiny Committee. The High Court has further added that now onwards, Mariano will not be considered as a member of OBC community, and also he may forthwith step down from the office. With Sri Kunkalkar, Mukesh Kumar for Prudent. 2013 गाजिल्ले रेप केशीन आरोपी मेरेन पावतले म्हूण सीबीआयक आशा दिसपाक लागल्या. वास्कोतले एका हायस्कुलाचे टॉयलेटीन अल्पवयीन चलयेचेर ते वेळार बलात्कार जाल्लो. दुबावीत आरोपी पश्चिम बंगालाचो म्हूण महत्वाचे पुरावे सीबीआयक मेळ्ळा. 2017तूच सीबीआय ही केस बंद करूंक सोदताली, मात त्या वेळार पिडीतेचे फॅमिलीन हरकत घेतिल्ली. कोर्टान केस चालू दवरपाक सांगिल्ली. वास्को एका हायस्कुलाच्या टॉयलेटीत अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार जावपाच्या प्रकरणाक 9 वर्सां जाली. पीडित चली आनी ताची फामील न्याय मेळटलो म्हूण रावला. आता ही केस सुटपाची चिन्हां दिसपाक लागल्या. सीबीआयक हे केशीत महत्वाचे आनी ठोस पुरावे मेळ्ळ्यात. सगळे बारीकसाणीन तपासून पळयल्या उपरांत दुबावीत आरोपी मेरेन बेगीनूच पावतले म्हूण तांकां आशा. दुबावीत पश्चिम बंगालांतलो 9 वर्सां पयलीं तो वास्को रावतालो.
ह्या दुबावितानूच कर्म केला हे सिद्ध करपाक जाय जाल्यार 2013 क्रायम जाल्ले सुवाते वयल्यान एकठांय केल्ल्या सॅम्पलांचे DNA मॅच जावपाक जाय म्हूण CBI म्हणटा. 4 वर्सां तपास केल्या उपरांत हाताक कांयच सापडना म्हूण 2017 CBIन केस बंद करपाच्या हेतान वास्को JMFC कोर्ट घाटिल्ले. मात त्या वेळार पिडितेचे फामिलीन हरकत घेतिल्ली. तशेंच कोर्टान ही केस चालूच दवरची म्हूण ऑर्डर दिल्ली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गांवांनी कुळाघरांनी आनी शेतां भाटांनी आशिल्ल्या बांय आनी तळयेंक धडी आनी रेलिंगां बांदपाची गरज आसा. करमळे केरींतले एके बागायतीन 2 भुरग्यांक बुडून मरण आयले. ताचे कारण तळयेक रेलिंगां नाशिल्ले म्हूण आमदार गोविंद गावडेचें मत. भाटकारांनी शेतकारांक आनी मुणकारांक ह्यो धड्यो बांदूंक NOC दिवची. सरकारानूय हातूंत लक्ष घालचें म्हूण तो मागता. करमळे केरी वाठारांत एके फामिलीच्या 2 भुरग्यांक बुडून मरण आयले. कुळागरांत आशिल्ल्या तळयेंत ती बुडली. चली 9 वर्सांचें जाल्यार चलो 4 वर्सांचो. तळयेक धड नाशिल्ल्यान भुरगीं बुडलीं म्हण आमदार गोविंद गावडेचें मत. असल्यो दुर्घटना जावंक जायना जाल्यार खंय बांयक तळयेंक धड्यो आनी रेलिंगां जायच. पूण बरेचशा ठिकाणी अश्यो काही गोष्टी जातात की चडश्यो अशे तरेची तळयो जी आसात किंवा बांयो जी आसात किंवा आमचे मायनिंग पिट्स जे आसात किंवा मोठी तळी जी आसात त्या तळ्याच्या कठडे जे आसात तांकां रेलिंग नासना आनी म्हणूनच अशे तरेचे इन्सिडंट आज सातत्यात आमी पळयत आसा. भाटकारां लागीं मागणी आसा जर खंयचोय जर एक मुणकार किंवा खंयचो एक जर शेतकार जर तुमचे कडेन जर आयलो तुमी ते कायदेशीर सोपस्कारा खातीर NOC तुमी दिवची जेणे करून अशे तरेच्यो घडोवणूक परत परत ह्या आमच्या गोंयांत घडपाक जायना. 1 एप्रिल सावन लागू जाल्लो येरादारीचो नवो कायदो खंय सारकोच लोकांच्या बऱ्याक. मोठो तालाव नाका म्हणून हळूहळू लोक खंय नेम पाळपाक लागतले. आज आमी रॅश ड्रायव्हिंग पळयतात, भुरगे हेल्मेट घालतात, खुबशे गोश्टी कडेन स्पर्धा लायतात. हे सगळें जावपाक जायना. सीट बेल्ट घालप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण सरकारान जी ही पावलां उबारलेलीं आसात ती लोकांच्या सेफ्टी खातीर उबारलेलीं आसात. आनी डेफिनेटली हेजी सेफ्टी पॉयंट ऑफ व्यू ज्यो काही गोश्टी सरकारान जे निर्बंध जे घातिल्ले आसात ते निर्बंध जशे आसा तशे उरप. जसो जशी संवय जाली तशें तशें ऑटोमॅटिकली हेजेर सुद्दां फायन ह्यो कांय पडपाना किंवा ज्यो काही गोश्टी ऑटोमॅटीक आमचो हात बेल्ट सीट बेल्टाक वतलो किंवा हेल्मेट आसो काय कितें ताका पळोवपाक वतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. अमेरिकेन ह्युस्टन टेक्सासान खून जाल्ल्या गोंयकार जॉन डायसाच्या कुडीचेर शेनवारा चांद्रा सिमित्रेंत निमणे संस्कार जाले. जॉन डायस ह्युस्टन टेक्सासाच्या फूड मार्टांत क्लार्क म्हूण कामाक आशिल्लो. जॉनाचो मास्क घाल्ल्या एका अनवळखी व्यक्तीन तो काम करतालो त्या मार्टांत घुसून गुळयो घालून खून केल्लो. गोंयांत आसतना जॉन चांदोर आनी गिरदोळी क्लबाक गोलकीपर म्हूण खेळटालो. I know him from childhood. भुरगेपणांतल्यान ताका वळखता. म्हज्या शेजऱ्यार रावता तो. मागीर आतां एक 4-5 वर्सां जालीं ह्या घरान रावतालो. बरो भुरगो, हंबल बॉय. दुसऱ्यांक आदरा पावपाचो, फुटबॉल प्लेयर आमच्या क्लबाचो. आनी थिंगसान मागीर तो दुसरे छंद गिरदोली क्लबाकूय खेळटा. आनीक तो आपल्या पोटा पासत भायर गेल्लो 2-3 वर्सां जालीं दिसता म्हाका. आनीक थिंगाय ताका असली घडणी घडली म्हूण आमकां खरें दूख जालें, जायतें दूख जालें. तेज्या आवयक दूख जालें तें जालें, आमी सगळे दुखवले तेजे पासून. आनीक आमी थिंगा US सावन आमकां जायते जाणां फोन येवपा लागले आनी तेगे फ्रेंड्स आहा आनी स्पेशली ते टिशा म्हूण एकले चेडूं थिंगाचे ती वस्तोरी जायते हेल्प केलो जातलो. आनी गोडे गव्हर्मेंटान आनी NRI तेणी हेल्प करून जाता तितले बेगीन ही बॉडी पावली. आमी डेली हिंगा येवन आमी मागणी करतालीं आनी ताका तेजी बॉडी आमकां चोवपाक मेळ्ळ्या पुरो. आनी विदीन 10-15 डेजांनी पावली म्हूण आमी खरेंच उपकारी ऑथॉरिटीसांचे. नार्वेच्या कोको देवाचो म्हणल्यारूच व्हडल्या देवाचो जत्रोत्सव व्हडा उमेदीन जालो.
12 वर्सां उपरांत देवाच्या विजय गुडीची मिरवणूक काढली. पळयात कोको देवाची जात्रा. व्हडलो देव ह्या नांवान प्रचिती आसा. तो देव आयज आपल्या हितूनसून भायर सरून अख्ख्या गांवाची मिरवणूक काडल्या आनी ह्या मिरवणुके फाटल्यान एक मोठे उद्देश सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना जेन्ना हो देव हे भायर सरता तेन्ना तेन्ना गांवांतले क्लेश द्वेश कितें आसा मनभेद लोकां मदीं जे रोगराई आसा हे नश्ट जाता अशें हेजी ह्या देवाची प्रचिती आसा. ह्या देवाक आमी व्हडलो देव म्हणटात तशेंच कोको देवूय म्हणटात. खबरो इतल्यान सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.